म्हज्या भणीनो आनी भावनो, हे आयज खात्रेन जाणो जावया की जें कितें आमी देवाक सांगता चिंतता तें सगळें तो आमकां फावो करता. कित्याक तो खरेपणी आमचो मोग करता आनी आमकां बरें पळय तें दिवंक सोदता, वायट तें न्हय. आमकां सुटका दिवंक सोदता वायटांतली आनी ओदृश्यांतली आनी देंवचाराच्या चोपक्यांतली. तर आमी सदांच हे खात्रेन जाणो जावया की भावार्थान मागलें म्हणटोच तो आमकां सगळें फावो करता. थोडो वेळ आतां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. आमचे भितर आमची चिंतनां आसात तीं आपल्यापणाक लागून, आनी आपल्यापणाक लागून मागीर देंवचार आमकां आपली चिंतनां आनी आपली चाल घडून हाडटा. ती जाणो जायत जाल्यार आमी आनी जेन्ना दुसरे आमकां कळयतात तेन्ना ती सगळीं आमी ताच्या हातान घालया. आनी देव आमकां खरें बरें सांगता तेंय आमी आमच्या जिवितान पाळूंक आमी ताचे कडेन मागया. ताच्या उतरां प्रमाणें आमचें जिवीत सारोंक आमी दर दिसा ताचीं उतरां आयकता. कितें आमकां ताणें सांगलां तें मनांत आनी काळजांत रिगोवन ताचे सारकी अदीक आनी अदीक जावंक आमी ताचे कडेन आतां मागया.